हे स्टेटमेंट आयकतकीर तुम्ही ताजे कडेन कशी पळयतात, ताज्या राजकारणा कडेन कशी पळयतात आणि वास्तविकते कडेन कशी पळयतात? See, as far as statement is concerned, it is for him to explain. I will not go much into it, but there always have been a debate. What the statement has done is it has brought to the surface again, but that debate has always been there. That some people are alleged to be the descendants or supporters of Portuguese rule. They are always seen tom-tomming about the Portuguese rule. They always see the benefits or the so-called benefits or what they have brought. They would never see the Inquisition. They will never talk about ills of Portuguese. They will not talk about plunder. This is one part of it. I am not saying it is correct or right or wrong, but this is one. And second one is more who are critical of Portuguese rule and see it as a totally black affair. If you want to take, if you tell me, Siddharth, go take side, I would take a side which is more dark towards Portuguese. I don't see any Portuguese rule or Portuguese presence in or the rule in Goa as beneficial or a benevolent or something that they have contributed. I don't believe in some kind of as if culture has become rich or heritage has become rich, as if Goa did not have a culture or heritage prior to that. Yes, you have come. You have brought in certain things which we value, which we cherish. But at the same time, if I criticize you for right reason, for the wrongs that you have done, that should not be looked as something which is, you are critical of a particular community or that you are or you are criticizing them out of turn. I look at the statement as this. ओके. रामराव बाब, तुम्ही या विधानाकडेन कशे पळयतात आणि तुमकां आजही राजकारण आणि वास्तविकता दोन्ही गजाली कशी दिसतात? हे विधान म्हणल्यार पळय त्या दिसा एक फंक्शन जालें आनीक सीएमान हे स्टेटमेंट केलो. घडये शिवराज्याभिषेकाचे जो हे आशिल्ली एनिवर्सरी थंय हे स्टेटमेंट करतना आंगांत एखादे वीरश्री बी आसतली मुखेलमंत्र्याचे आनी तांणी ते एक स्टेटमेंट केलो. आतां आमी सगळे त्या विधानाचो अर्थ काडपाक आतां आमी टायम घालयतात. आतां खाणा खुणा ह्यो खूब तरेन वेगळे वेगळे तरेन आसूंक शकतात. म्हणजे एक तर जे जुलूम जाले, अत्याचार जाला आनी ताजे बद्दल वादूच ना की अत्याचार जाल्यात. त्याच बरोबर कांय ज्यो सुदारणा केल्यो तांणी वा कितें तरी नवीन नवीन थोड्यो पद्दती हांगा हाडल्यो, चाली हाडल्यो, आमची जशें आमचो रीच कल्चर जसो आशिल्लो डॉक्टर सावंत बाब म्हणटा तशें. त्याच बरोबर तांचो जो एक मिलाफ जालो, ह्यो गोश्टी ज्यो आसात आतां त्यो सगळ्यो खाणा खुणा पुसपाच्यो कश्यो, बऱ्यो वायट दोनी. कित्याक हिस्ट्री इज हिस्ट्री. जे जालें त्या बद्दल दुमत ना. आतां आमी हिस्ट्री कशी प्रेजेंट करता ताजेरूय आसता. सो लोकांक कितें दिसता कोणें हिस्ट्री अशी अमके वटेन प्रेजेंट केली, लोकांक दिसता कितें अशें अशें जाल्लें तें आमी पुसपा जाय. थंय पुसपा वयतना जेन्ना रियलिटी आसता थंय वेगळीच आसता. सो म्हाका दिसता स्टेटमेंट करून आतां ताजेर सारको विचार करपाक जाय की एक्झॅक्टली आमकां खाणा खुणा पुसपाक म्हणल्यार कितें करपा जाय, खंयच्यो गोश्टी सांबाळप. आतां सकाळी फुडें समजा आज हांवें सकाळी फुडें पाव घेतले पोदेरा कडल्यान, पोर्तुगीजांनी हाडलेलो पाव असो आमच्या सगळ्यांचो नॉलेज आसा. फाल्यां पावूच बंद जाले पोर्तुगीजाचे म्हणून खाणा खुणा. तुमी इमेजीन करा कितें जावप. म्हणजे अश्यो खूब गोश्टी आसा. कार्नावाल म्हणा, आज ह्याच सरकारा कडेन हिम्मत आसा कार्नावाल फाल्यां बंद करपाची? हो म्हाजो प्रश्न आसा पयलोच तांकां. सो अश्यो गोश्टी आसा आनी ताजेर म्हाका दिसता खूब भासाभास तशी जावपाक जाय. ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ बुक्स, हिस्ट्री आसा, आर्कायव्स आसा, हातूंतल्यान सगळें मेळटा. पूण ते वन सायडेड जावपा जायना आनी एका कम्युनिटीचेर टार्गेट जावपा जायना. हो म्हाजो मुद्दो आसा. विजय बाब, तुम्ही कशी पळयता त्या गजाली कडेन? पयल्या सुवातेर हो स्टेटमेंट म्हाका दिसता इमॅच्युअर्ड कसो जाल्लो आसा. आनी आमी जेन्ना शिवाजीच्या प्लॅटफॉर्माचेर जो महाराज शिवाजी महाराज जाका अख्खे देश आमचे हिरो म्हणटा, अशा हेचेर तो स्टेटमेंट करप हें रॉंग आसा. कारण शिवाजी महाराज म्हटल्या बरोबर तेचे गूण पयलीं घेवंक जाय. आनी आयज आमी पळयता की शिवाजीच्या महाराजाच्या राज्यान जेन्ना नोकर भरती जाताली तेन्ना करप्शन जायनासलें, बायलांची सुरक्षा जाताली. अशे खुबशे गोश्टी आसा. आनी ही जी खुणां म्हटल्या पळय ती खंयची खंयची खुणां काय आमी करतले. हो रायबंदरचो ब्रीज, मागीर आमचे एअरपोर्ट धरा तुमी, दाबोली एअरपोर्ट धरा,
मागीर मर्मगांव पोर्ट धरा, मागीर आमचे इफी जी आमी इतली सजयतात हेचेर जे आदले GMC ते धरा, अशे कितलेशे वस्तू आसा जे आमी यूज करतात. आनी कार्नावाल म्हणटा पळय तो तेंच्यांनी हाडलेलो कार्नावाल जो पयलीं आमी आयकूंक येता आनी आमी वाचला की जो कार्नावाल जे आपूण स्वता म्हणून लोक करताले, जेका आयज ट्युरिजम आनी बाकीचे आमी फंडींग करतात आनी फंडींग करता म्हणजे तुमी एक्सेप्ट करतात. आतां खंयची जी खुणां ना करतले, काडटले, कळ्ळें. आमचे जे भाशान सुद्दां आसा, आमी कदेल म्हणटात आनी कितें म्हणटा, हितून सुद्दां पुर्तुगीजाचो हे आसा, खंयसर हे करतले काय. आतांच्या भितून मिनिस्टर आहा तेंची नांवां चेंज जाल्ली आतां. मोविन कुदिनो, बाबूज मोन्सेरात, निलेश काब्राल ही नांवां चेंज करतले काय कितें. गिरिराज बाब, आतां निमणें हांव तुजी मरा येता, कारण प्रत्येक विचारता ह्यो खाणा खुणो म्हळ्यार कितें काय म्हण. ताचेर तुगेले रामराव बाबान तर खाणा खुणा वेल्यान आमकां मातशें खाणाचेरय व्हेले, पोदेर आनी पाव याद करून दिवन. आमी आतां सद्या कशें म्हणटात ते पोदेरूय गेले आनी ते उणेय गेले म्हण. तो आतां म्हणटा की तुमी पावूय काडटा काय म्हणून. म्हाका दिसता न्हय, आमी पयलीं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केला ताजो फाटल्यान कितें अर्थ आसा तो पळोवंक जाय. म्हणजे एज समबडी हू हॅज ट्रॅवल्ड टू इज्रायल ट्वायस, हांवें खुबदां पळयलां. म्हणजे होलोकॉस्ट जो जालो हिटलरान केलो, दॅट वॉज वन ऑफ द डार्कस्ट पिरियड इन हिस्ट्री ऑफ ज्यूज एंड इज्रायल. पण आज सुद्दां ते म्हणजे दे डोंट सेलिब्रेट हिटलर, बाबा कितें ताज्यो काही लिडरशीप क्वॉलिटीज आसतल्यो ताज्यो आनी कितें, दे डोंट सेलिब्रेट हिम. बट एट द सेम टायम दे ब्रिंग आउट एवरीथींग. म्हणजे एक याद वशें म्हणून जेरुझलेम म्युझियम आसा, मुद्दाम वचून पळया, विच इज अ होलोकॉस्ट म्युझियम. सो दे डोंट अलाव. सो खाणा खुणा जेन्ना आमी म्हणटा पळय मिटोवपाच्यो, दॅट डज नॉट मीन की वी वील फॉरगेट. कारण कशें जातलें न्हय, जेन्ना आमी हिस्ट्रीज लोकां पर्यंत सारकी शिकोवचे ना, मागीर आमकां पोर्ट पाव हे याद जातले. आनी म्हाका दिसता आज एक खूब बरी गजाल जी आज विजय बाबान सांगली. तांणी सांगलें की जें सगळें केलां, म्हणजे एअरपोर्ट एक्चुअली म्हाका दिसता इंडिपेंडंट इंडियान अप्रूव जाल्लो, पण ताजें सुद्दां क्रेडीट तांणी पुर्तुगीजांक दिलें. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय तांकां की आज जे आमचे म्हणजे खंयचोय प्रोजेक्ट आसा, आज सादो एग्जाम्पल घेवया, फाल्यां जर हो स्टुडियो हांवें बाय फोर्स टेक ओवर केलो आनी तुज्यो AC चेंज करून जर एक खंयच्यो तरी एडवान्स AC घाल्यो, आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट की गिरिराजान हांगा नवी टॅक्नॉलॉजी हाड म्हणून अरे तुजो स्टुडियो फोर्सेबली घेतलो. आनी ताणें सांगलें की डायरेक्ट आमचो स्टुडियोच कित्याक कॉलनायज करपाचें चिंतता. नाही सो म्हाका दिसता वी हॅव द कितें म्हणटा तें आमी थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल म्हणटा पळय, सो एक्झाम्पल इज लोकल. सांग आतां हाणें आमच्या रामराव बाबान पाव म्हणलें, पावाच्या पयलीं आमी कितें मेल्ले, पोर्तुगीज येवच्या पयलीं गोंय नाशिल्लें, देर वॉज नो हिस्ट्री टू गोवा काय पाव. म्हणजे आतां फाल्यां खंयच्या हातून चपाती खावन जगनात. म्हणजे आज तुमी कितें करतात जाल्यार कोण तरी तुमचे कडेन फोर्सेबली आयलो, ताणें आपल्या फायद्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलें आनी आमी म्हणटा ताका सेलिब्रेट करुया. म्हाका दिसता जे दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां ते म्हणजे की स्लेव मेंटॅलिटी जी आसा ती वचपाक जाय. खाणा खुणो पुसप म्हणटकीर सगळे जाण कन्फ्यूज जाल्यात. नक्की कितें पुसपाक सोदता काय म्हणून. नक्की जे आमी पुसपाक सोदतात ती म्हणटा ती ही मेंटॅलिटी जी आसा ती प्रत्येक वेळा पोर्तुगीजांक थँक करपाची. म्हाका दिसता आज आमचे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फायटर्स बाब TB कुन्ना हांचो हो जो बूक आसा डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स, हो म्हाका दिसता आमकां वाचपाक जाय. आनी म्हाका न्ही एकूच मिनीट दिया, हांव फक्त तातूंतलो न्ही एक पॅरेग्राफ वाचतां. वेर ही सेज की पोर्तुगीज क्रिएटेड मिथ्स विच डॉमिनेटेड हिस्टोग्राफी ऑफ देअर रूल ओवर गोवा, द रिझल्ट ऑफ विच वॉज दॅट गोवन्स हू हॅड रिसिव्ड पोर्तुगीज एज्युकेशन grew up believing Afonso the Albuquerque to be tolerant and in favor of racial integration. म्हणजे रामराव बाबान न्हय सारको मुद्द्याचेर हात घालो. म्हणजे केन्नाय तुमी पोर्तुगीजांक कितें म्हटलें जाल्यार तें बाबा तुमी अगेन्स्ट एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी. ताजेरूय त्याच बुकान बाब TB कुन्नान उत्तर दिलां, वी डू नॉट फायट रिलीजन but we expose the exploitation of religion for the benefit of the foreign rulers and to the disadvantage of India's unity. आणि एकूच म्हाका वचच्या पयलीं सांगता की विजय बाबान एक उत्तर दिवचें की तांणी जे गुदिनो आनी काब्राल हांकां जे पोर्तुगीज ओरिजीन म्हणल्या पळय ताजेर म्हाका दिसता उत्तर दिवपाक जाय. हे काँग्रेस आज आमच्या भावांक तुम्ही पोर्तुगीज ओरिजिनाचे किंवा सरनेमांक जे कम्युनल आणि पोर्तुगीज कलर दिता पळय, आय थिंक दॅट इज अनफॉर्च्युनेट. पोर्तुगीज कलर हे दिवना. हांव सांगता की खंयची खुणा
आयज आमची डिबेट चालू आसा पळय ती काब्राल ही पोर्तुगीज खूण, खंयची खुणा मोन्सेरात ही पोर्तुगीज खूण, खंयची खूण गुदिनो सगळे गोंयांत आशिल्ले गुदिनोनी भोंवचे. तुम्ही खूण म्हणटा तो कोण पोर्तुगीजांची. म्हणना तुम्ही तुवें म्हणले तुम्ही खाणा खूण खंय म्हणले तर आम्ही म्हणल्या खंयची आम्ही म्हणल्या गुदिनो खाणा खूण पोर्तुगीजांची पहिली म्हणून. पासून तुवें म्हणल्या खूण पहिली म्हणून पासून ती. नांवां चेंज करतले तुवें काय खूण म्हणल्या. चेंज करतले काय जालाय इन्सल्ट टू गोवन्स. Vijay, I'll come to you. Yeah, Ramrao Babu, you wanted to make a point and I'll go to Siddharth Babu. Yeah. ॲक्च्युली म्हणजे म्हाका दिसता विजय बाबान कितें म्हटलां की नांवां मे बी इट हॅज कम फ्रॉम पोर्चुगीज ओरिजिनल नेम्स इट इज नॉट दॅट पर्सन इज अ पोर्चुगीज पूण म्हाका त्याच वेळार आनी एक म्हणजे आतांच याद जाली काँग्रेसीचेच न्ही पूण खूब जाण BJPचे वा आनी खंयचेय खूब जाण लिडर एक्स लिडर म्हणपाक जाता हांच्या गाडयांचेर पोर्तुगीज फ्लॅग आसता पोर्तुगीज खंयचे टीमीक सपोर्ट करता म्हणजे आमी तांकां पोर्चुगीज दार्जिलिंग म्हणपाचे हो एक विशय आसा न्ही म्हणजे गिरिराजाचो एक मुद्दो आहा रामराव बाब ताजेर म्हाका दिसता की तुमी जाप दिवची. तो म्हणटा की सेलिब्रेटिंग कॉलोनियलिझम इज अ प्रॉब्लेम. पण हू इज सेलिब्रेटिंग ओके वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग नोबडी सेलिब्रेटिंग आतां सी पाव आनी हे गोश्टी आयज आमच्या जिवनाचो भाग जाल्या. आतां पयलीं कितें खाताले आतांय आमी सदांच पाव खाता अशें ना पूण ज्यो आतां खावप हें इज पार्ट ऑफ कल्चर. फूड इज पार्ट ऑफ कल्चर बाकीचे म्युझिक इज पार्ट ऑफ कल्चर बाकीचे सोशल हितून खूब आतां कल्चरल हे चाली रिती वगळटात. जेन्ना थोडे थोडे एसिमिलेट जातात आतां अचानक जर सांगलें ना हें पोर्चुगीज आशिल्लें पोर्चुगीजांनी हाडलां म्हणून काडुया तो आमोय जावं मागीर तो मानकुराद जावं आनी कितें जावं वा काजू जावं वा चिली जावं वा बटाट जावं कितेंय जावं म्हणजे जेन्ना आमी खाणा खुणा म्हणटा तेन्ना ह्यो सगळ्यो खाणा खुणा जर पुसल्यो तेणी कितें वायट केलां आमचें कोणेच वायट करून हे पाव आनी हे बाकीचे हितूनी. सो गोश्टी खंयच्यो आतां तांणी जुलूम म्हणजे आतां म्हाका दिसता वॉट दे थिंक मोस्टली इज टेम्पल्स वीच वर डिस्ट्रॉयड. हांव ह्या मूळ मुद्द्याचेर येता. जेन्ना CMान हें सगळें म्हटलां तेन्ना मोस्टली वॉट इज इन हीज मायंड इज हिंदूची जी टेम्पल्स आशिल्ली ती पोर्तुगीजांनी मोडली आनी थंय दुसरे धर्माची बांदल्यो त्यो पुसपाक जाता हेज फर्स्ट क्वेश्चन. रिकन्स्ट्रक्शन खंय जाता थंय जालें आनी ताणें एक कमिटी केल्या ताजे कमिटीचो रिपोर्टूय म्हणजे ताजे कडेन एप्लिकेशन तिवूय आमी पळयल्या पूण ताजे वयल्यान कितें जावपाक शकता हाका लागून एक्सपर्ट कमिटी एक अपॉयंट केल्या लेट डेम गिव द रिपोर्ट पूण कितें पुसतले हे अजूनय आय एम नॉट क्लियर अबाउट इट.